स महिन्या पयलीं चांदेल पंचायतीचो सरपंच तुळशीदास गावसा आड अविश्वास थळा वाडिल्लो ते उपरांत बरोच बोवाळ जालो. पास करच्या वेळार तुळशीदासाच्या समर्थकांनी एका पंचाक पंचायतीच्या दारावेल्यान उखलून व्हेलो. ते उपरांत तो ठराव बारगळ्ळो. आतां तुळशीदासाचेर परत अविश्वास थाराव. आयज येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां तशें तरी सांगलेलें आमच्या सरपंचान की आपूण नो कॉन्फिडन्स आपूण तुमकां हे डिझायन दितलो म्हणून तशें डिझायन दिवंक ना. सो एक्चुली तेचे टर्म आसा तो एक तारखेक काबार जाल्लो पूण तेणी तरी दिवंक ना. तो आनी वीस तेणी रोखडले म्हणून आमकां आयज तेचेर नो कॉन्फिडन्स हाडचो पडलो. आमची खंयचीय कामां आमची कितें करता तेन्ना आमी सगळ्यांक आमी लागीं घेवन आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. पूण तेन्ना आमकां अशें खंयच दिसूंक ना की आमकां केन्ना अशें कॉन्फिडन्स घेवन कामां केली अशी म्हणजे कामां केली तेन्ना कामां अशें करूंक ना. ती कामां जावंक जाय आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन. कित्याक आमी पंच आसा आमी खंय तरी एकामेकाक हें करून आमी कॉन्फिडन्सान घेवन सगळें हें करता आमी म्हणजे वावरता आमी. सो तेणी आमकां केन्ना अशें कॉन्फिडन्सान घेवन अशें बाबा ही कामां करया ती कामां करया हें सांगूंक ना. कित्याक आमचोय वॉर्ड आसा तिचोय वॉर्ड तिचोय वॉर्ड सगळ्यांचे वॉर्ड आसता त्या वॉर्डाचेर कामां जावंक जाय. जाल्यार लोकां आमकां विचारता तुमच्या वॉर्डान कितें कामां जावंक ना कितें जावंक ना. म्हणजे सगळे आतां कितें कितें फंड्स आसता तो आपूण युटिलायज करता. सो आमकां युटिलायज म्हणजे आमकां करपाकूच मेळना युटिलायज. सो तेणी आपूण युटिलायज करपाक आमकां दिवपाक जाल्लो न्हू तो दिना जालो. सो खंय तरी तो आपूण व्हडल्या पोस्टार आसल्या कारणान तो आमकां खंय तरी सायडीन दवरतालो आनी आपूण डायरेक्ट फुडें वयतालो. म्हणजे आतां जर आतां ते आमचे आमदार आसा आमच्या आमदारा कडले तो सेम तशेंच जाता कितें डायरेक्ट आपूण फुडें वचून हें करता. कितें आतां आमचो बीजेपीचोच हे आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते. सो बीजेपीक धरून आमी कामां करूंक जाय. सो ते बीजेपीक धरून कामां जायना. मजगती अविश्वास थारावा उपरांत तुळशीदासान खंय पंचाचो राजिनामो दिला. पूण हांव आयज सकाळीं डीओपी कडेन येवन हांवें म्हाजो राजिनामो जो आसा तो राजिनामो सादर केल्लो आसा. डेप्युटी सरपंच आसा ताच्या ऑलरेडी ताका कळयल्लें आनी ताका सकाळीं वॉट्सॅप मेसेज केल्लो की हांव आयज सकाळीं 11 डायरेक्टर पंचायत वचून म्हाज्या सरपंच पदाचो राजिनामो हांव सादर करतलो. आनी ताणें म्हाका ओके म्हटलेलें आनी हांवें त्या वेळार ताका वॉट्सॅप ताका केल्लेलें. तरी पूण ताणें दिला राजिनामो म्हाजेर त्या औषधार हाडला जाल्यार हें हांवूय मातसो संभ्रमान आसा तेणें अशें कित्याक केलें काय म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.